अवैध पद्धतीन चलपी ऑनलायन वखदां विक्री आड 20 मेक गोयच्यो फार्मसी बंद आसतल्यो. मात आपत्कालीन परिस्थिती खातीर सगळ्या हॉस्पिटलांतल्यो फार्मसी उक्त्यो आसतल्यो असो निर्णय केमिस्ट आनी ड्रग्स संघटनेन घेतला. तशेंच बंदी वेळार कसलीच असुविधा जावची न्हय म्हणून लोकांनी आपली नेमान वखदां आदींच विकती घेवपाचो सल्लो तांणी दिला. ऑनलाइन जे जाला तेच अंडर द GSR 817 which is still under notification period. ते अजून हे जाऊ ना की ते कन्फर्म नोटिफाईड झाले ना. सो ते कशा कसा तुमचं डिमांड ते तो इट शुड बी विथड्रॉन प्लस ते 220 हे दोनांचे मिसयूज करून सध्या ऑनलाइन प्लेयर चल्ल्या विच इज इल्लीगल, कंप्लीटली इल्लीगल. ऑनलायनाचो पळय एक इश्यू आसा तो एकूच हायलायट करता की ऑनलायन हाजेर खंयचेय प्रिस्क्रिप्शन तूं घाल आनी कितलेंदा मागय, कितलेंदा ते मेडिसिन येता, तातूंत हॅबीट फॉर्मिंग ड्रग्स येता, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेग्नन्सी किट येता. हांगा आमी हाडटले जाल्यार आमकां सदांच प्रिस्क्रिप्शन जाय, फार्मासिस्टाची सायन जाय, बील ते हे सगळे मेंटेन करचे पडटा. वेरज ऑनलायनाक ते कांयच ना, तूं जाय तितली न्हिदेच्यो गुळयो मागय, कितेंय मागय. सो दीस इज नॉट रेग्युलेटेड रायट नाव. दिस इज प्रिसायसली वी आर फायटिंग फॉर द सेम हे ऑनलाइन येतात ते जेन्युअल मेडिसिन असतात. सो फेक मेडिसिन अशें आता कितलेशेच तुम्ही पळयला बद्दी बी त्या जाग्यार फेक मेडिसिन मेळटात. कित्याक हांगा जे आमचे केमिस्ट आसात ते दे बाय फ्रॉम द स्टॉकिस्ट हू आर ऑथरायज्ड स्टॉकिस्ट फ्रॉम द कंपनी. ते आनी खंयच्यानूच घेना. सो वी हॅव दॅट ऑफिशियल स्टॉकिस्टा कडल्यानूच माल घेवन ते परत दिता. आणि आमकां जेन्ना FDA येता तेन्ना परचेज आनी सेल हे दोन्ही दाखोवचे पडटा. वेरीन हे ऑनलाइन जाल्ल्यान हे फेक मेडिसिन जे येता ते तातूंतल्यान खुबशे येता असो आमकां सामको दिसता. आणि ऑडिट जाता त्यांचे किती कांयच जायना.